अनफॉर्च्युनेट आमचे कॉन्सिल ऑफ 25 वॉर्ड्साच्या एक कॉन्सिलराक सुद्दां तीन दीस दिले जाल्यार 75 डेज जाता. हांव बसून 3 म्हयने जाल्ल्या. म्हाका सगळ्यांक सांबाळून घेवपाच्या. हेका मागीर सायक्लोन जालें. सायक्लोनान झाडां पडल्या ती क्लियर करची पडली. ताका लागून आमकां ट्री कटर यूज करचो पडलो. आमच्या कडेन एकूच ट्री कटर आहा. तो तशें म्हणटा जाल्यार तेचें हांव काम वास्को सिटी एज अ कॉन्सिलर म्हणून तेका ना म्हटल्यार तेचें काम केलें तेका कांयच खबर ना. तो म्हाज्यात ब्लेम घालता जाल्यार. काशी डेरी फुडल्यान गटार चॉकअप जाल्लो रेनी सिजनात. तो काडलो. ती माती भरून येयली. परत तळावली हॉस्पिटला फुडल्यान माती गटार चॉकअप जाल्लो ती भरून येयली. हितून पोर्ट इन्स्टिट्यूटा कडेन सगळे माती भरलेली सप्ताक लागून ती क्लियर केली. हे काम कोणचें? हे तेकाच हेल्प केला न्हू हांवें. तो म्हाका ब्लेम करूंकच शकना. ताका लेबर दिना कटिंग दिना म्हणून. हे सगळें करून जर अशें हें करता तेचें चॉयस तो. हाजें कांय ना तशें. ट्री कटर दिवंक ना म्हटल्यार तेचे गार्डनान ते सायक्लोनान सगळीं झाडां पडलेली ती तेका गार्डनान ती क्लियर केली आमी. तेचेंच न्हू काम तेचेंच हेल्प केल्ल्या भशेन जाला न्हू. सगळे गार्डनान आसली झाडां कट केला. तेका ना म्हटल्यार 4 दीस थंय घातला आमी ट्री कटर. ते क्लियर केला. मागीर हॉटेल लापादा कडेन झाडां आसली ती क्लियर केला. तेचेंच काम आसलें तेकाच हेल्प केल्ल्या भशेन जालें न्हू. आनी तो ब्लेम करता आमकां. ते म्हाका बरें दिसना तशें ब्लेम करता ते.